पेडामळ तिळामळ सुमार 110 फामिलींक घरा खाली करूंक नोटीस आयल्या. शिरवय कम्युनिटीचे सुवातेर बाबू कवळेकर आणि निलेश काब्रालाच्या वेळार घरां तयार झाली. अजूनय एक नवी उबी जायत आसात. बेकायदेशीर घरां आसूनय तांकां उदक आणि लायटीची कनेक्शनां मेळ्ळी. आमदारान घरां साल्वार करता म्हूण सांगिल्ल्यान लोकय बिंदास आशिल्ले. आतां नोटीशी आड ते कोर्टात गेल्यात, मात अजून स्टे मेळिल्लो ना. आमदारांनी मतापुरती फटयले म्हूण ह्या लोकांनी आमदार काब्रालाच्याय नांवान शबय सुरू केली. घरां फुकट बांदिल्लीं ना, पयशे दिल्यात म्हूण लोकांचो दावो. बेकायदेशीर घरां बांदूंक दिवंक पयशे कोणे घेतले ताची खंय पुलीस चवकशी जावंक जाय. हांवें लोकांक काल सांगलेलें की लोक म्हजे कडेन काल 200-150 लोक येयल्ले ते वाठाराचे आनी हांवें तांकां सांगलें पळय ते लोक जे आसा ते लोक स्वता येवन घरां बांदूना. कोणे तरी तांकां हे 100 स्क्वेअर मिटर तुम्ही घरां बांदा आनी कोणे तरी पयशे घेतलेले आसा. ते कोणे सपोज जर विशय फुडें वचना आनी ती घरां मोडपाची पाळी येयली जाल्यार तेणी सगळ्यांनी स्टेटमेंट दिवपाक जाय पुलिसेक. तेणे सगळ्यांनी सीएमाक सांगतलो, तेणी सीएमाक हाडून कोणे पयशे घेतले आनी तेजेर इन्क्वायरी करतलो. रेव्हेन्यू मिनिस्टराकूय हाडटलो रोहन बाबाक आनी तेजेर इन्क्वायरी करतलो की अशे अशे विशय लोकांक दिशाभूल केले. गरीब लोक ते आज जोडटा फाल्यां तांकां बाबा आज जर कामां वचना फाल्यां तांकां जेवपाक ना असले लोक ते. आनी जरी तर तांकां कोणे तरी फटयल्या कित्याक कुचड्याक कितलो जागो आसा आनी एमटी ती घरां कितें बांदूना. कोणे तरी ताका जागो दाखोवन थंय तरी घरां बांदून घेतल्या. सो घरां बांदून घेतले म्हणजे ताका आतां म्हाजेर येयले पाळी कित्याक आमदार म्हूण म्हाका हांवें कोणा कडेन पयशे घेवना. वयल्यान हांवें कितलीच कामां ते उदकाचे लायटीचे कनेक्शनां दिल्लीं करून दिल्लीं आसा. ओल्ड एज ड्रॉप जाता जाल्यार ट्रान्सफॉर्मर न्यू करपाचो विशय केल्लो आसा. पूण कोणे तरी ते लोकांनी स्टेटमेंट दिवंक पडटलें. सपोज तेजी घरां मोडली ती लोक ते स्टेटमेंट दितले कोणे तांचे कडेन पयशे घेतले आनी मागीर हांव सरकारा फाटल्यान लागतलो की हांकां भितर उडय आनी तांकां सजा मेळपाक जाय. आतां खंय ही घरां साल्वार करूंक कायदो बदलपाचो. आनी थंय तुमी डिसिजन घेया की ही घरां 150-200 घरां तुमची जाल्या तांकां आमी रेग्युलायज करूंक सोदता आनी ही रेट आमी फिक्स केल्ली आसा आनी नंतर ती गव्हर्मेंटाक धाडया. आनी हांव गव्हर्मेंटाक झगडटलो की कोमुनिदाद जर सांगता बाकीचे सोडून दी कोमुनिदाद जर सांगता की आमकां रेग्युलायज करपाक आमकां प्रॉब्लम ना जाल्यार कायदो चेंज करया आनी कोमुनिदादीच्या लोकांक जे कोमुनिदादाक तांकां पयशे मेळटा रेग्युलायज करून घेवपाचो विशय हांव फुडें व्हरतलो. कम्युनिटीच्या नोटीशी आड स्टे मागूंक लोक कोर्टात गेल्यात. काब्राल म्हणटा सरकारान कायदोच बदलचो. कायदो बदलल्यार कम्युनिटीच्या सुवातेर बेकायदेशीर घरां आनी झोपडपट्ट्यांक मागीर हुस्को ना. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक.